तुम्ही एक स्कॅम असा म्हणून सांगितलं कसल्या तरी वेर्णा इंडस्ट्री कितें जालें दॅट निलेश काब्रालान आमकां एक लेटर केला रिगार्डिंग म्युटेशन पार्टिशन ऑफ गव्हर्मेंट लँड. थंय ताजो एक पेट्रोल पंपूय आहा. सो तो पेट्रोल पंपा कडेन सगळो जागो IDCन आनी आमी एक्वायर केल्लो इन 2013 आनी IDCन बीन आमकां हे दिल्लो. आतां 163 पार्ट 1 तो आमकां कोण तरी आमच्या हितून काल हे घालता म्हणून सांगले पोल्स कितें हेजे ते डिमार्केट करता. आमी तो डिमार्केट केल्लो. आमी आतां थंय कंपाउंड वॉल घालूंक वताले. सर तो कोणें तरी जागो घेतला. मागीर हांवें ताका फोन केलो. तर वी केम टू नो इट वॉज गिरीश पिल्लय. तो म्हणपाक लागलो आपल्या कडेन सेल डीड आहा. म्हाका म्हणपाक धाडटा पूण ताणें म्हाका धाडूंक ना. बट ही वॉज वी हॅव मेड अ पुलीस कंप्लेंट ऑन दॅट सेइंग दॅट समबडी इज एनक्रोचिंग म्हणजे आमचें लँड ग्रॅब करपाक सोदता. आतां कुशीक तो पेट्रोल पंप आहा आनी हो सगळो जागो आमचे कडेन आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट IDC आनी IDC गेव इट टू अस. आमी एक्वायर केला. वॉर्ड बिवॉर्ड आमचे कडेन आसा. ओके. केन्ना घेतलेलो सर तो? आमी तो 2013 घेतलेलो. म्हणजे तेजे पयली प्रोसेस पयली स्टार्ट जाल्ले सगळे जावन आमी 2000 आतां कंप्लीट जावन सगळे आमचे कडेन आसा. तो थंय बाकीचे एरियाचो एक हायकोर्टान हाका लागून कम्युनिटी जाता आनी आमची एक ते सेपरेट केस चालू आसा. डिपार्टमेंटाचो जागो आनी तो आपल्या कडेन सेल डीड आहा म्हणटा. सो ते आय डोंट नो वेर इट इज बट वी हॅव मेड अ कंप्लेंट टुडे. आय आज ताका हांवें सेल डीड मागलेले. सो ही शूड टेल अस न्ही. तो आतां कुठे मारतालो तेन्ना ताणें आमकां सांगूंक जाय तो आमच्या प्रॉपर्टीन कितें करतालो. वी हॅव मेड अ पुलीस कंप्लेंट ऑन दॅट टू वेर्णा. तेजे सायडीक बी आनी तेजे सायडीक हेजो काब्राल निलेश काब्राल MLA आसा पळय ताजो पेट्रोल पंप. ताणेंच आमकां इनफॅक्ट लेटर करून सगळ्या डिपार्टमेंटाक खंय खंय आहा ते हे केल्ले. आमचे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन. पूण हो काल काय पयर येवन थंय मारतालो म्हणून आमी नोटीस केल्या आनी पुलीस कंप्लेंट. अशें कोण आसा तर तेजे फाटी सर? कोण तरी फंडींग करता आसतलो. कोण तरी मिनिस्टर म्हणून आयकलें. आमकां कित्याक लागता ते आमकां लागना. वॉट हू इज डुईंग एंड वॉट ताजे ते खंयच्यान पयशे हाडले ते आमकां कितें. आमकां सेल डीड दाखय जाल्यार आमकां कळटलें. तो म्हणटा आपणें सेल डीड केला म्हणून. सो यू शूड शो अस कित्याक करतालो ते तरी सांगलें आमकां. ते कोणूच येवन बेश्टो करचो ना न्हय आनी आतां स्टॉप करचो ना. ती आतां जागा घेतलेली पळय एक्वायर केल्ली IDCन ते टायमार कितें तरी कोर्टान कितें गेल्ले दिसता ते. IDC हो जागो आहा पळय 4360 स्क्वेअर मिटर ही कोर्टान ना. बाकीची एरिया कोर्टान आसा ती कॉम्युनिटात. ते म्हणटा कितें ती इंडस्ट्रीक लागून. पण आमी थंय सोलार प्लांट घालता. सो वी आर युजींग तेजेर ऑर्डरी आसा सुप्रीम कोर्टाच्यो की तुमी एकदां एक्वायर केलो जाल्यार आमी ते आमचे कसलेय पर्पजाक यूज करपाक. सबस्टेशन नाका जाल्यार आमी दुसऱ्या पर्पजाक यूज. आमी थंय फूल सोलार पार्क घालता बिकॉज इट इज रिनोवेबल एनर्जी म्हणून. आनी थंय आमी स्टोरेज हे करता तांकां स्टोरेज करपाक आनी इट वील बी बेटर फॉर द इंडस्ट्रीज म्हणून आमी तशें करता. हेचेर तुमी कितें कंप्लेन बी केला आतां पुलीस कंप्लेंट केल्या. पूण आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें. हांवें गिरीशाक जेन्ना गिरीश पिल्लय म्हणटा ताका फोन केलो आनी सांगलें आपल्याक सेल डीड आहा आनी आपूण धाडटा म्हणून. बट ही हॅज नॉट सेड गिवन अस एनी सेल डीड ऑर समथींग. अशें कित्याक कन्फ्युजन जालें? आय डोंट नो नाव. आतां आमकां कन्फ्युजनाचें काय. आमचो प्रॉपर्टी इज अवर्स. वी हॅव टोल्ड दॅम. आतां ताणें सेल डीड आहा ते काय दाखोवंक ना अजून आमकां. सायटीन हे कंप्लेंट रजिस्टर केल्या कितें? आमी वेर्णा पुलीस स्टेशनार घातला की अजून आमकां ते कांय खबर नाशिल्लें न्हय कोणें कितें. आतां कळ्ळां आमकां इट इज दॅट गिरीश पिल्लय. जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव टू गव्हर्मेंटचे लँड अशें हे करता कालूच आयलो. कशें कळटलें आमकां? तो म्हणटा लास्ट मंथ सेल डीड केला. आमकां कशें कळटलें? आमकां तो काल आयला तेन्ना कळ्ळां आनी वी हॅव एक्टेड व्हेरी फास्ट. ही केन्ना लँड घेतलेली? आमी 2007 काय 2008 प्रोसेस स्टार्ट केलो 13 घेतलेली. एवॉर्ड बिवॉर्ड सगळं. टोटल एरिया स्क्वेअर मीटर कितले आसता? 4360 ही एरिया. बाकीची ती सगळी भरपूर व्हडली आहा. ती तुका हांव सगळें डॉक्युमेंटेशन एवॉर्ड बीन दिता. तिणें आमचेर तिणें आमचेर हे केल्ली सूट फायल केल्लो 4000 दिवचो. तेजें नाव काय कितें आसा गिव यू आयडिया. जो जागो क्लियर आहा तोच तेणी ग्रॅब केला. ओके. आनी सायडीचो पॉलिटिशियनाचो आमकां तुम्ही पळयतात GNH.